रेवेच्या दोंगराचो कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्स अधिकारी आणि पुलिसाक पावता हप्तो. द गो सॅड रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्सान केला सणसणीत आरोप. दोषींचेर एफआयआर दाखल करपाची दिल्या शिटकावणी. घरगुती केस्तांवात दोगा भावांनी घेतलो तिसऱ्या भावाचो जीव. भयणीन केले कागाळे उपरांत दोगांकूच जाली अटक. म्हापशेची घडणूक. राज्यपाल सत्यपाल मलिका बरोबर मंत्र्यांची जाली चर्चा. ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, कोयरा प्रकल्प, दर्या देगेवेल्या डांबराच्या गुळ्यांचो विशय आयलो चर्चेक. 2 वर्सां भितर तयार जातले 4 कोयरा प्रकल्प. मायकलान बसके उपरांत उक्तायले हावेस. मोदी सरकारान हाडलेलो CAA हो भारतीय संस्कृतीत सोबोसो कायदो. विरोधकांनी मुस्लिमाची दिशाभूल करप दिवचे सोडून. केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायकाचे गोंयकारांक आव्हान. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, न्हंय देगांचेर व्हांवून येवपी डांबराचे गुळे, बायगिणीचो कोयर सारकिल्ले जायते विशय सोमारा राजभवनात चर्चेक येयले. कोयराच्या प्रश्नान जाल्यार पुराय राज्याक सतयला. कोयर कोणाकूच नाका, पूण आपले सुवातीत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कोणाक उबारिल्ले नाका, पूण कोयराचे दोंगर गोंयांत दिसमाची वाडत चल्ल्या. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाच्या मार्गदर्शनाखाला कोयराचो लिलाव लावपाची प्रक्रियेचेर एक बसका जाली. गोंयभरच्या कोयर वेवस्थापनाची पुराय म्हायती ह्या वेळार राज्यपालाक दिली. संसद्या उपरांत गोंयांत कोयर उडोवपाच्यो जायत्यो सुवातो जिवे बॉम्ब जावन रावल्यात. लोकांचे ऑपोजिशन सगळ्याक आसतलें आख्खे गोंयांत. तूं जर तर रिमोटस्ट एंड द रिमोटस्ट ऑफ द विलेज घालूंक वयशी जाल्यार कोण तरी MLA म्हणटालो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका. सो प्रत्येक जाणाचो हे जो एक हे आहा वेस्टा बद्दल जो दुबाव आहा तो हो चालूच आसतलो. तुमी आमचो प्लांट येवन पळया. आयज एक टायम लोक म्हणटालो वास येता वास येता वास येता. आयज वास येता जाल्यार दाखोवचो तेणी. सो आमी इम्प्रुवायज केल्या. जो टेक्नॉलॉजी जी आहा ताका इम्प्रुवायज करपाक आमचे कडेन स्कोप आहा. 4 प्लांट जे आमी प्लॅन केल्या येवपाचे, हे 4य प्लांट जायत जाल्यार आमचे टोटल 1000 कॅपॅसिटी आयज गव्हर्नराक सांगला 1000 कॅपॅसिटी जातली. आय एम टॉकिंग अबाउट वेट वेस्ट. अरावंड 600-700 टन जाता तो मागीर. सो ऑल दीस प्रोजेक्ट्स वील सी द लायट ऑफ द डे अंडर दीस प्रेझेंट गव्हर्मेंट. इन 2 years वी आर गिविंग अ गॅरंटी टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट काकोरा once it starts you will see much cleaner South Goa. सोंसडो कंप्लीट जाता म्हणसर वेर्नाचेर आत आमी घालतले व्हडलो प्लांट आनी थिंगा धाकटी फॅसिलिटी मडगांवा खातीर आमी घालून दितले तांकां. बट इट इज अगेन टेम्पररी फॅसिलिटी. वी डोंट इंटेंड टू पुट अ परमनंट फॅसिलिटी इन मारगांव ऑर फातोर्डा. इट वील बी इन वेर्ना ओन्ली. बायगिणीचो उकमळत पडिल्लो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प पर्यावरण दाखलो मेळ्ळ्या बरोबरच 4 म्हयन्या भितर तयार जातलो अशी आस्त मंत्र्यान उक्तायली. पळयात. इफ एवरीथिंग गोज वेल we can finish this work in 4 months. So expression of interest, pre-bid meeting with presentation, and opening of the tender, pre-bid meeting, and giving the work order. It is clearly mentioned that our solid waste management plant at Baingini will come up, and for that necessary permissions from Goa State Pollution Control Board are awaited, which the Environment Secretary has promised that they will issue the environmental clearance by the end of this month, that is before 31st of December. सध्या गोंयचे सगळे RDF राज्यांतल्यान कर्नाटक वचपाक लागल्यात. ते फाटभुंयेर निमणो गोंयांत RFD बांदपाचो निर्णय जाला. मायकलान सांगले. RDF प्लांट गोंयांत येवपाक जाय. फायनलायज काय डिस्कशन केलें. RDFाचेर डिस्कशन जाला की जो वेस्ट आमी जनरेट करता गोंयांत तो गोंया भायर वयता. आयज ना फाल्यां आमकां त्रास जातलेच ते. जी सिमेंट फॅक्टरी थिंगासोर आमचो वेस्ट घेता ती दुसरे कुडले सिमेंट फॅक्टरी स्पेशली फ्रॉम कर्नाटका जेन्ना तेंचो सॉलिड वेस्ट बरो जातलो म्हणजे RDF ते काडून तांकां दितले सिमेंट फॅक्टरीन तेन्ना आमचो RDFाचो तांकां गरज आसची ना. सोंसड्यार RDF भरपूर आहा.
ट्रकाचे ट्रक वयतलो आतां वचपाचो आहा एक 3-3.5 ट्रक वयतले RDFचे. हे बसकेत दर्या देगेर व्हांवत येयल्या डांबराच्या गुळांचेर चर्चा जाली. हे प्रकार पावसाळो सुरू जावच्या आदीं पळोवपाक मेळटात. दर वर्सा साबार दर्या देगेर डांबराचे गुळे व्हांवत आयिल्ले पळोवपाक मेळटात. पूण राज्य सरकार आसूं वा केंद्र सरकार ह्या घडणुका कडेन आडनदर करत आयल्यात. दर्या आनी बोटी आयिल्ल्यो टाकयो धुतात त्या वेळार जो गाळ उदकांत पडटा ताचेर मागीर गुळे जावन हे दर्या देगेर व्हांवत येतात. अशें करतल्यांचेर कारवाय जावपाक जाय अशें मायकलान सांगलें. पळयात. He has also spoken about tar balls surfacing on the Goan beaches, which all the members have advised that we should take up with Ministry of Environment and Forest, New Delhi, because international waters are also involved in that. It is not only us as captain of ports or something like that that we can monitor, because there are ships which are in international waters which treat the oil over there only and they release it in the international waters. So we have to monitor that so that they do not throw this used oil into the deep sea. So Navy should be involved. Also our Coast Guard should be involved. Definitely as captain of ports we want to procure a good vessel where we can even go little at the beyond 5 nautical miles with a bigger vessel, and we should have good patrolling of these big vessels which are coming into the waters of Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. रेल्वेच्या दर एक डोंगराचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स विभाग आनी दर्यादेग वाठारांतल्या पुलिसांक 700 रुपयाचो हप्तो मेळटा. द गो सँड रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्सान आरोप केला. आमी ह्या घडणुकांचेर नदर दवरतले आनी दोशींचेर FIR दाखल करतले अशें तेंच्यांनी म्हटलां. उच्च न्यायालयान ह्या म्हयन्याच्या 18वेर निवाडो दिवनूय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचें काम चालू आसा. द गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्सान आरोप केला. हांगाच्यो बेकायदेशीर वेव्हार चलपी सुवातो सोदून काडात आनी गुन्यांवकारांचेर FIR दाखल करात असो हायकोर्टान आदेश दिल्लो. तार्कीक निश्कर्शा मेरेन ह्या केशीची फाटपुरवण करची अशें तातूंत म्हटलां. I am just wanted to bring it to your notice. Each and every canoe in Shapura River is contributing 700 rupees per canoe per night. And who is taking this money? Who is collecting this money? Coastal Police is collecting this money. This hafta is going to police. This hafta is going to captain of ports. Why they are not taking action when they have authority with them? Government should take action on these corrupt officers. Everyone is aware of this. तरी जी रेंव त्या जाग्यार मेळटा न्हंयच्या कुशीक जर काडलेली मेळटा जाल्यार ती परत रेंव न्हंयन घालपाक जाय. कारण ती जर घातली ना जाल्यार काडलेली आसा ती परत थंयचें नुकसान आसा तें नुकसानूच जातलें. तें नुकसान भरून काडपा खातीर ती रेंव परत न्हंयन घालपाक जाय. मोठमोठे डम्प्स आनी स्टेक्स आत्तां एवेलेबल आसात. तुमी जर वळवयन गेले वळवयन पळोवपाक मेळटा, नावेले गेले नावेलीन पळोवपाक मेळटा, आमोण्या पळोवपाक मेळटा, खांडोळ्या पळोवपाक मेळटा, बेतकेन पळोवपाक मेळटा, सावयवेऱ्यां पळोवपाक मेळटा. ज्या ज्या जाग्यार रेंव काडटात त्या जाग्यार अशा पद्दतीचे स्टेक्स पळोवपाक मेळटा. हे सगळे स्टेक कॉन्फिस्केट करपाक जाय. आनी दुसरो आनी एक तातूंत एक गजाल सांगलेली आसा की ज्यांच्या जमनीचेर हें सगळें मेळटा ते जमीन मालक सुद्दां हातूंत वांटेकरी आसात आनी तांचेर सुद्दां केस फायल करपाक जाय, FIR फायल करपाक जाय. आतां ही आतां 2 जजमेंट आहात. ही जजमेंट आतां इम्प्लिमेंट करचे ना तर सरकार आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी डिरेक्टर ऑफ मायन्स तर हायकोर्टूय बंद करपाचें आनी NGT बंद करपाचें. Most of the sand mining people who are opposing are living on the river banks. त्यांची घरां आतां तांकां कशें तरी सालबोर करूंक जाय. त्यांची शेतां तरी सालबोर करूंक जाय. So we do not, they are come for real reasons of survival. Because if this goes on like this, the rivers will start caving in, banks will start caving in. आणि एकदा तशें जालें मागीर ताका कांय उपाय ना. आनी पुलीस तरी FIR करपाचें नंतर आमी करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. तांकां खासता एकी कडेन आनी ते खरपितात दुसरी कडेन. मोदी सरकारान हाडलेलो CAA हो भारतीय संस्कृती सोबोसो कायदो. विरोधकांनी मुस्लिमांची दिशाभूल करप सोडून दिवचें केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायकान आव्हान केलां. जाल्यार गोंयकारांक पासपोर्ट वा नागरिकत्वा वयल्यान भिवपाची कसलीच गरज ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां.
हे बिल हे भारताची जी काही संस्कृती आहे या संस्कृतीक साजेशें बिल आसा आमी खंय तरी भायले लोक आयले तांकां पुराय आमी शरणागती दिल्ली आसा परंतु हांगसरल्या मुसलमानाचें नांव कित्याक ना भारतीय जनता पार्टी किंवा आमचो देश सदांच सेक्युलर रावला कारण हे जे लोक थंय मेजॉरिटी आसा तांचेर अत्याचार जावना जाले अत्याचार मायनॉरिटीचे आनी त्यामुळे जे मायनॉरिटीचे अत्याचार जाल्यात तांकां आमी सांबाळून घेतात हातून तांकां 5 पैशांचे घेना ताणें जाल्यार उरफाटें आमकां सपोर्ट करचो ह्या बिलाक सपोर्ट करचो आशिल्लो परंतु तांकां खास्त एकट्यान खरपिता कडेन अशी तांची परिस्थिती जाल्या पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान ख्रिसमसा निमतान कॅरल सिंगींग सर्त आनी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स घडोवन हाडले ते माचे वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुजरत CAAचेर उलयलो पूण गोंयांतल्या धर्मीक एकचाराची देख दितना क्रिस्तांव हिंदू ईदा वेळार मुस्लीम भावांगेर शीरखुर्मा खावपाक वतात आनी चवथ दिवाळी ख्रिसमसाक मुसलमान भाव हिंदू क्रिस्तांवांगेर नेवऱ्यो फोव आनी गोडधोड खावपाक वतात ही देख दिवपाक मात मुख्यमंत्री विसरलो पळयात आमी सगळे जाण कसलोच भेदभाव न मानता कोण हिंदू कोण मुस्लिम कोण क्रिश्चन हे केन्ना डिफरन्शिएट करिना दे आर ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग Christian is always participating in the Ganesh Chaturthi and Diwali and all Hindus they are participating in Christmas and other functions of the Christian people. एक म्हणजे गोंयांत बरी परंपरा ही पयलींच्यान आसा ती सदोदीस फॉलो केली वता तुम्ही मुद्दा म्हणून काढून पळयात की देशाच्या इतर भागात किंवा जगाच्या इतर भागात अशा पद्धतीचे राज्य तुमकां दुसरे कडेन पळोवंक मेळचें ना ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा सांगता पण हांव सांगता पयलीं पासून म्हणजे आमी जो रूल फॉलो करीत येयल्लो आसा तोच रूल जो आसा हो गोंयांत फॉलो जातलो जरी CAA लागलो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागलो जाल्यार बऱ्याचशा बाबतीत जो भंय घालता की तुमकां मुस्लिमांक गोंयांत त्रास जातले क्रिश्चनांक त्रास जातले हांव एक गजाल मुद्दा म्हूण आयच्या दिसा आनी ह्या क्रिसमसाच्या ईव ह्या दिसा सांगपाक सोदता खंयसरूच म्हणजे कोणाक कसल्याच बाबतीत ना तो पासपोर्ट ना ती सिटीजनशीप ह्या खंयच्याच बाबतीत मात सुद्दां कसलोच बदल न्ही म्हणजे ती मात्र आमी म्हणटा की सिंगल पिंच सुद्दां त्रास जावपाना दिस इज म्हणजे आय एश्युअर बिहाफ ऑफ द स्टेट फॉर ऑल द पीपल ऑफ माय स्टेट अँड आय एम टेकिंग दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो 3 भावां मदीं जाल्ल्या केस्तांवान एकल्याचो बळी घेतलो आयतारा म्हापशा ही घडणूक घडली पुलिसांनी दोगांय भावांक खुनाचे केशी खाला अटक केल्या त्यांच्या भयणीन दाखल केल्ल्या कागाळीच्या आदारान FIR नोंदयल्या आकय म्हापशा रावपी गीता केरकारान विनोद केरकार आणि ज्ञानेश्वर केरकार हे आपल्या दोग भावाच्या विरोधात विलास केरकाराक जिवेची मारल्याची कागाळ नोंदयली घरगुती केस्तांवा वयल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचें तिणी केशीत म्हटलां पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा रातच्या 8:45 तिगाय भावां मदीं केस्तांव जाले दोगा भावांनी मेळून तिसऱ्या भावाचेर PVC पायप आनी तोणक्यान हल्लो करून ताका जखमी केल्लो म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार नरेश सावळाक दिवचल मार्केटांतल्या कामा विशीं कितेंच खबर ना तो फकत दिवचलच्या उदरगतीची कामां आडोवपाचें काम करता ताका आमी धडो शिकयतले फुडाराक तेणी आमदारकेची सपनाय सोडून दिवची दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष सतीश गांवकारान शिटकावणी दिल्या दिवचल पालिकेन बाजारांतल्या कामांच्या बाबतीत चलयल्ले गैरव्यवहार डिचोली बचाव अभियानान आयतारा उक्ताडार हाडलेले तांकां नगराध्यक्ष सतीश गांवकारान पत्रकार परिशद घेवन जाप दिली सतीश म्हणटा 1987 वर्सा 5 गाडेवाल्यांक स्टेअर कॅसिपानो सुवात दिल्ली 1995 वर्सा दुसऱ्या पालिका मंडळान तांकां लायट दिल्ली देखून गाडेवाल्यांची जबाबदारी पालिकेची जावन आसा कांय गाडेवाल्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो पूण टेम्पररी गाडयांनी लिकर शॉपांक दिल्ल्या लायसनाचेर मात नगराध्यक्षान स्पश्टीकरण दिलें ना पळयात त्या आरोपान म्हणटा ते कितेंच म्हणटा ते सत्य ना कारण कितें की ज्या बिचोली बचाव अभियान ह्या ह्या मेंबरांनी जे कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान जर सांगलें की तांकां स्वता म्हणजे जी मार्केट कॉम्प्लेक्साची कितली फेज आहा पळय त्योच खरें विचार तांकां खबर ना आनी जे आपणाक माहिती नासतना जेन्ना ते प्रेस कॉन्फरन्स घेता पळय ते फक्त प्रसिद्धी खातीर हेका लागून हांव हे म्हणटा ते जे पत्रकार परिशदेक जे बसलेले आहा पळय तांचो सगळ्यांचो हांव निशेध करता हांगासर ते धंदो करताले पळय ते सर तांकां खंय तरी प्रोटेक्शन मेळपाक जाय तांचो धंदो कित्याक जो तांचो प्रॉडक्ट जो आसलो पळय माल आसलो पळय रातचो चोरयेक वयतालो
आनी ताका लागून म्हणटा ते तांकां शटर बसोवपाचें आमी तेन्ना परमिशन दिलें आनी जेन्ना परमिशन दिलें थंयसर इलेक्ट्रीक कनेक्शन आहा तांकां शटर्स आसा हेचेर पूण आमी त्या टायमार तेंचे वचून तेंचेर एडिशनल बर्डन हें घालता कित्याक ते ल्हान ल्हान वेवसाय आसले तांकां रेंट बसोवपाक आमकां जायनासलें हेचेर त्या टायमा पासून ताका आयज पर्यंत आमी सोंपत घेता तेंचे कडसून तेजे सोंप्या भायर आमी कांयच घेयना तेजे कडसून पूण आतां कितें जालें आतां नवीन फेज 4 हेची बिल्डींग कॉम्प्लेक्स आमचो उबो जालो रिसंटली आतां रोखडेंच तेजें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा आनी जी स्टेरकेस जी आसा पळय ती स्टेरकेस म्हणटा ती डिलाबिडेटेड कंडिशनान आसा हेचेर ती केन्ना पडपाक शकता हेचेर आनी हो सगळो विचार करून आमी त्या हांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय आसलें आमकां हेचेर आनी ताका लागून टेम्पररी शिफ्टींग जें आमी तेंचें केलां पळय हेचेर ही सायडीची एरिया जी आसा पळय ती एरियेचेर टेम्पररी शिफ्टींग केल्लें आसा हेचेर तसलें आतां समज आमी स्टेरकेस आतां हे 2 दिसांनी उडयतली ते हेचेर आनी त्या टायमार तांकां भायर काडलें तांकां खंय तरी बेवारशी कशें उडयलें हे आमचे पालिका मंडळा कडसून जावपाक जायना त्या कौन्सिलरांनी ताका मान्यता दिल्ली आतां ते जे कौन्सिलरान मान्यता दिवन ते खंयच्या तोंडान ते प्रेस कॉन्फरन्साक बसले पळय ते म्हाका सांगपाक येना आनी ह्यान फुडें आतां आमदाराची तेणी स्वप्नां सोडपाची हेचेर कारण कितें तुका सांगता गेली 5 वर्सां फाटल्या जेन्ना आमदार आसलो पळय तेन्ना 5 वर्सांनी ह्या मनशान कितें दिवे लायले ते सगळे बिचोलचे जनतेक आनी बिचोलचे मतदारसंघाचे जनतेक खबर आसा हेका म्हणटा ते आमचे कडसून एक हांगासून एक आमी शिटकावणी दिता ह्यान फुडें जर अशे पद्दतीचे तेणी जर प्रयत्न केले प्रकार करपाक अडोवपाचे हें केले जाल्यार ताका तो योग्य म्हणटा तो थोडो ताका आमी शिकयतले इतलें तांकां सांगता जाल्या उपरांत आमी चलोवंक लागलो आनी तेन्ना आमकां म्युनिसिपालिटी लायट कनेक्शन दिल्लें आनी रजी लावन द्यासन सांगलें तुमी थंय बीन घालून तुमकां दुकानां करून दिल्या म्हणून. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोंयांत खणीक फुडार आसा हय. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ल्या याचिकेच्या पुनर्नियाळाची अजून सुनावणी जावपाची आसा. ते फाटभुंयेर पर्यायी वेवस्था म्हणून एक महामंडळ तयार करपाचेर सरकारान विचार चलयला. माविन आनी मुख्यमंत्र्या उपरांत आतां बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोय ह्या मैदानाचेर देंवला. होच पर्याय अशें तांकांय दिसता पूण सध्या लीज होल्डरांची चिंता तांकां सतयता. डिसेंबरा मेरेन गोंयच्यो खणी सुरू जातल्यो अशी आमदार मंत्र्यांची उतरां आयकून लोक बेजारल्यात. सुप्रीम कोर्टाची केस आतां जानेवारीत फुडें धुकल्ल्या. मायकलाच्या म्हणणे प्रमाण कोर्टा कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळना जाल्यार महामंडळ स्थापन करचेच पडटलें. सत्ताधारी आनी विरोधी सगळेच आमदार महामंडळाच्या फावराद आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. There were repeated promises from ruling MLAs and ministers that mining in Goa would be resumed by December. Now Supreme Court has postponed the case to January. Michael says that if no positive response comes from the court, they will go ahead with forming a corporation. He said that all MLAs from ruling and opposition are favoring this decision. तर सुप्रीम कोर्टान आता इमिडिएटली जो तर आमची केस वयर सरना मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवचे आमचो पाठिंबो तेका आहा. कॅबिनेट कलिग्स MLAs ऑफ BJP, MLAs ऑफ काँग्रेस, MLAs ऑफ MG, MLAs ऑफ गोवा फॉरवर्ड आनी इंडिपेंडंट सगळ्यांचो पाठिंबो आहा. 40 आमदारांचो पाठिंबो आहा. तुम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन करा. मायन ओनर्स जे आहा आता तेंचो सर्फेस रायट्स आहा तेंच्या वांगडा घेवन तेंकां बसा पयलीं आनी मायनिंग कशें चालू जावपाचें तेजेर एक डिसिजन घेया. हे म्हाजें ताका विनंती आसा सारकी कावजानसून विनंती आहा गोंयकाराच्या वाटेनसून आनी आमी सगळे तेज्या वांगडा ठामपणी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता वांगडा आमी सगळे जाण आहा. मे वर्साक 7 दीस आहा. मे वर्सान एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाची गरज आहा आनी स्ट्रॉंग डिसिजन म्हणल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन आमचो फूल पाठिंबो तेका आहा. एक पासून आमदार असो आसचो की तो म्हणटलो पुरी नाका. पर्राच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यवसाय विसव. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजित केल्ल्या कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार प्रणाम फाउंडेशनाची रेखा मडकयकार आणि नेहा पानवेलकार हजर आसली. 24 तारखेमेरेन चलपी हे कार्यशाळेत 100 चलयांनी वांटो घेतला. मला असं वाटतं की आपल्या भारतीय संस्कृती कलाचं सगळ्यात जास्त प्रतिनिधित्व अस्सल म्हणतो ते करत असेल तर नृत्य आणि गाणं आहे, क्लासिकल डान्स. आणि इथे असा क्लासिकल डान्स शिकण्यासाठी इतक्या लहान मुलांपासून मोठ्या लोकांपर्यंत उत्साह आहे तर मला खूप आनंद होतो. आणि दुसरं म्हणजे
इथे आता रेखा शिकवते आहे, वरदा शिकवते आहे, अनेक लोक शिकवत आहेत. गोवा तर कलाकारांची भूमी आहे. तर मला छान वाटतं की इथूनही आता कथक कलाकार येतील, ते वेगळ्या वेगळ्या पूर्ण देशभर आपलं नाव करतील आणि गोव्याचं जे नाव आहे पहिल्यापासून की कलाभूमी ते परत मिळेल गोव्याला अशा या वेगळ्या वेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमधून. प्रणाम फाउंडेशन प्रेझेंट आम्ही उडान फेस्टिवल करतोय. ते राजीव गांधी कला मंदिरने आम्हाला सपोर्ट केला आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चरने सपोर्ट केला आहे आणि ते आजपासून 22 तारखेपासून 24 तारखेपर्यंत दुपारी हे वर्कशॉप कार्यशाळा चालणार आहे कथकची आणि 24 तारखेला प्रोग्रामने ह्याचं समापन होणार आहे. तर जास्तीत जास्त लोकांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. कथक हा आणि आज आम्हाला याचं आमचं भाग्य आहे की आम्हाला गुरु पंडिता शमाताई भाटे यांचा इथे मार्गदर्शन होणार आहे. फोणीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आणि आता पळोवया न्यूज राऊंड अप. गोंयच्या रस्त्यावेली 70% फोंडकुलां पुरयतले ह्या भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराच्या विधानाची म्हापसा युथान याद करून दिल्या. अजून जायते रस्ते फोंडकुलांनीच भरिल्ले दिश्टी पडटात. उच्च न्यायालयान रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपाक 6 जानेवारी मेरेनची डेडलायन दिल्ली. हाचे कडेन म्हापसा युथाचो गौरीश केणीन बोट दाखयला. तो म्हणटा ही केस न्यायालयात आसा. आदेशा उपरांतय फोंडकुलां पुरोवंक नाशिल्ल्याचे कोर्टाचे आमी नदरेक हाडून दितले. वळवयचो नवो सरपंच म्हण निळकंठ नायक वेंचून येयला. दिगंबर तारीन राजिनामो दिल्या उपरांत सरपंच पद रितें जाल्लें. सरकार सहकार्य दिना अशें म्हणत दिगंबर तारीन राजिनामो दिल्लो. निळकंठ हो एकच नॉमिनी आशिल्ल्यान वेंचणूक अधिकारी रवींद्र नायकान ताकाच सरपंच म्हण घोशीत केलो. वळवयक सरपंच ना, कारण हे पद बायलां खातीर राखून दवरलां आनी 5 वांगड्यां मदीं बायल उमेदवाराक भोवमत मेळना. आयतारा पर्रा सिटीजन्स फोरम असोसिएशनान फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आनी ताचेच बरोबर केरळ सिंगींग सर्तीचें आयोजन केल्लें. जायत्या पंगडांनी हजेरी लावन केरळ पदां गायलीं. तशेंच गोंयभरच्यान सुमार 1933 स्टार घेवन सर्तक थंय पाविल्ले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो आनी पर्राची सरपंच ढिलायला लोबो सुवाळ्याक हजर आसलीं. आमचे खबराकार म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर आनी फोणेच्यान कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365
देव बरें करूं.